ओटी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. शिल्पा माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. आणि हंग उपस्थित असेल तसले वक्तू भक्तवृंदाक कोंकणी भक्तवृंदाक मेगेले सादरपूर्वक प्रणाम. आणि तशीची म्हाका अवकाश करून दिले कोंकणी भागवत पुराण प्रभुजी वट्टू माताजी लोकांक मस्त मस्त आभार व्यक्त करता हांव इतले हे भागवतम म्हळ्यार एक सब्जेक्ट कसा असा मस्त वास्ट सब्जेक्ट. हे मेगेल स्क्रीन दिसते असते वे बट लोकांक. वय माताजी, दिस माताजी. थँक्यू. हे वास्ट सब्जेक्ट जाल्यार मेगेले शिक्षा गुरु खंयच्यान गुरुवर्या खंयच्यान सोडतोड कसं आयकल्लो आसा हांवें ताजे हांव सांगच्या प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्मादि यस्य यतो अन्वयादितरताश्चार्ते स्व अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरथाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि. धर्म प्रोजित कैठवोत्र अत्र परमो निस्निर्मस्तराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो वा अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्. पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाख्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्दोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे. मदेकबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते. असाधु साधुता दायिन् अति नीचोच्च तारका हानमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्नारत् कण्ठयो स्फुरा. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आमकां वैष्णव लोकांक दोन आमगेले परम परम एक हे कसं आसा पुराणा भितरी भगवत गीता आणि श्रीमद भागवतम हे दोन कसं असाचे मस्त इम्पॉर्टंट आमच्या जीवनात. भगवत गीता ऑलरेडी तुम्ही वाटतो अभ्यास करते असाची. भगवत गीता तो 700 श्लोक श्रीकृष्ण स्वयं भगवान अर्जुनाक कुरुक्षेत्र युद्धा भितरी तांका उपदेश दिते असा. आणि आमकां हे देहरूपी यंत्र म्हणले शरीर कसं असा तक्कच चलोन होरका म्हणले आमकां भगवत गीता द्वारा कळता. तशीची श्रीमद भागवतम हाजी विषय सांगता म्हळ्यार श्रीमद भागवतमातू 18,000 श्लोक आसाची. तशीची 335 वर्सेस 335 चॅप्टर आणि तशीची 12 स्कंद 12 स्कंद और 12 कॅन्टो अशी म्हणत. 12 कॅन्टो भितर कसं आसा म्हण सांगल्यार तांतू कंप्लीट वेदिक हिस्ट्री वेदिक कल्चर आमकां एक सनातन धर्म आम्ही सनातनी म्हण सांगताच आम कशी चलन वचका कशी आमकां प्रत्येक लोकाले तांतू भितरी कृष्णाल भक्त लोकल हे बी आसा. तशीची भगवंताल विंगड विंगड इन्कार्नेशन विंगड विंगड अवतारा बद्दल सुद्धा ना श्रीमद भागवतमा भितरी वर्णन केलं आसा. श्रीमद भागवतमातू 10 अंश आसाचे. 10 अंश कंप्लीट 12 स्कंदा भितर दाखयल्लो आसा सांगिल्लो आसा. फर्स्ट कसं की म्हळ्यार सर्ग सर्ग म्हळ्यार हे
प्रायमरी क्रिएटर. फर्स्ट कोण बाबा, मूल नारायण म्हणता नव्हे कृष्ण, तागेल बद्दल सांगता सर्ग. सेकंड असा विसर्ग, सेकंडरी क्रिएटर तो कोण, आमगल भौतिक जगताचो ब्रह्म. कडे स्थानम, स्थानम म्हळ्यार एक जीवी लोकांक आम्ही भगवंताच्यान विंगड जावन आयल्यार सुद्धा ना कशी एक बापसो आमके एक चेडवां घर करून दिवचकी, तांगेले हे करतकी, ताका एक स्थान दिवचकी, ते काम भगवंत करता, ताका स्थानम. कडे पोषणम, द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन फॉर दी डिवोटीज. आम्ही भगवंताले भगवद्गीतात आम्ही कशी भक्ती योगात येवका म्हण शिकयता आमकां, आणि भागवतम आमकां कसं शिकयत की म्हण सांगले रे, कशे आमी भगवंताले प्रोटेक्शनात कायम उरयत म्हणून. उती, उती म्हळ्यार इन्क्लायन टू ऍक्ट. जेन्ना आमकां भागवतमाचे आणि भगवद्गीताचे कंप्लीट श्लोक आमकां संबंध अभिधेय प्रयोजन संबंध ज्ञान दिता. कडे उती म्हळ्यार आमी कशी बाबा इन्क्लायन्ड जावका. फॉर एक्झाम्पल भक्ती योगात की कर्मयोगान की कशी आमी विंगड विंगड तरेन भगवंताक आमी कशी आमी भगवंता बरोबर जोडका म्हणल्यार आमकां हे उती. कडे मन्वंतरा, प्रत्येक आमगेले एक एक मन्वंतरात विंगड विंगड मनू लोक चेंज जाते उरतात. आता 14व मनू आता चलते आसा ते मन्वंतरा. तशीच ईशानुकथा, ईशानुकथा म्हळ्यार भगवंताले विंगड विंगड तांगेले इन्कारनेशना बद्दल आणि तांगेले डिवोटी बद्दल आमकां कथा रूपात ईशानुकथा आमकां श्रीमद भागवतमात पळोवच्या मेळटा. तशीची निरोध, जशी भगवंताले फर्स्ट क्रिएशन कोण, जशी भौतिक जगतात आम्ही म्हळे फर्स्ट श्लोकात आम्ही आता न्यू क्रिएशन प्रेरा भितर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य तो अन्वयात अंत भितर ब्रह्माल उल्लेख जाता, ताका आदि कवये म्हणलं आसा. तशीची फर्स्ट सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा, तशीची भगवंताले आणि इन्कारनेशन शिवा आणि विष्णू बी असा. कशी विष्णू पोषण करता आणि अनिलेशन म्हळ्यार हे निनाश करच्याक शिवाल पार्ट इम्पॉर्टंट असा. ते निरोध. कडे मुक्ती, मुक्ती म्हळ्यार लिबरेशन. आम्ही म्हणता नव्हे कसल आम्ही कोणाक विचारचे गेले कसल तुका भगवंताकडच्यान जावका म्हळ्यार आम्ही कसं म्हणताच्या मुक्ती जावका म्हणून. ते मुक्ती बद्दल सुद्धा ना श्रीमद भागवतमातो दिल्ला आसा. आणि 10वेचे लास्ट आणि हे म्हण सांगलं आश्रय, आमकां सुप्रीम शेल्टर. कितले पर्यंत आमकां भौतिक जगतातूर आध्यात्मिक जगतातूर खंय उरल्यार बी आमकां भगवंताले शेल्टर जावकाची, भगवंताला आमकां हे जावकाचीच आमकां. तशें हांव न्हू हे 10वेच कसले अंश ते शेल्टर. हे भागवतमा बद्दल आमकां भागवतमा कसं आसा म्हण आमी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हे केल्या. आता नेक्स्ट पळया भागवतम आम्ही केन्ना याद दवंक घेवका. भागवतम लिटररी भागवतम आणि स्वयं भगवान आणि तो कसले डिफरन्स ना. हे कोण पुष्टी दिता, श्री लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू. ताने सांगता की श्रीमद भागवतम कसं असा अमल पुराण, स्पॉटलेस पुराण. हे कसले साऊंड रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑल वेदिक नॉलेज अँड हिस्ट्री. आणि तशें न्हू आम्ही भगवंताक कितले रिस्पेक्ट, कितले आम्ही भगवंताक कशी पूज करता की तशीची श्रीमद भागवतमाक सुद्धा पूज करेता म्हण ताका तांबडे वस्त्र घालून ताका आरती दाखोवन पूज करका जाल्यार ताका ओपन करगे न्हू ताका आमगे जिवना भितर आम्ही हाडले म्हण जाल्यार भगवंताक आमगे जिवनात आयल तशी म्हण आम्ही याद दवंक येवका. तशें न्हू भागवतम आणि कृष्ण हे विंगडणे, बुक भागवतम आणि स्वयं भगवान विंगडणे म्हण लेक्का. आमगे घर भागवतम आसा म्हण सांगले रे थंय भगवंत आसा म्हण लेक्का आमी. नेक्स्ट पळोवया. भागवतमाचे विंगड विंगड कॅन्टो आसाची, 12 कॅन्टो, 12 स्कंद म्हणत आमी कोंकणीन. हे 12 स्कंद भगवंताले शरीराचे विंगड विंगड आमगेले एक हे आसनवे अंगाक दर्शिता. फर्स्ट कॅन्टो आणि सेकंड कॅन्टो. फर्स्ट हे कसं म्हणता भगवंताले लोटस फीट म्हळ्यार भगवंताले पदकमल म्हणतात. फर्स्ट कॅन्टो सेकंड कॅन्टो. आणि थर्ड कॅन्टो आणि फोर्थ कॅन्टो जे आसा ते भगवंताले थाय म्हळ्यार मांडी. तशीच फिफ्थ कॅन्टो कसं आसा भगवंताले बोंबली नवेल. आणि 6th कॅन्टो कसं आसा भगवंताले हृदय और वक्षस्थल म्हणतात तशी. आणि 9th कॅन्टो कसं आसा आणि भगवंताला 7th आणि 8th कॅन्टो कसं आसा ते आर्म्स म्हळ्यार भगवंताले भुज. आणि 9th कॅन्टो कसं आसा भगवंताले कंठ. आणि 10वे कॅन्टो कसं आसा भगवंताले ब्युटिफुल सुंदर तोंड असनेवे कमलमुख ते भगवंताले
हे म्हणतात हा लोटस फेस. तशा न्हू 10व्या स्कंदात भगवंताले लीला बद्दल भगवंताने केल तसले बाल्य लीला, आणि कडेरी पौगंड लीला, कौमार लीला, आणि हे ಒಟ್ಟು लीला बद्दल आणि सांगतात. अदनंतर इवन भगवंत मथुरा गेल्ले कडेरे ಒಟ್ಟು हंत भितर हे वर्णन येता कृष्णाल पुरा कंप्लीट भगवंताले पुरा कथा कसा असाची 10वे कॅन्टो भितर मी भगवंताले बद्दल ऐकूवेत. तशा न्हू प्रभुपादान स्पेशली भागवतमाचे हे कृष्णा बुक म्हणून सेपरेट करून दवरल्या. तातूंत कथा रुपात प्रभुपादान आमकां आमगेल पर्यंत हाडल्या. आणि 11th कॅन्टो कसा असा भगवंताले 4 हेड म्हणजे कपाल, आणि 12th कॅन्टो कसा असा भगवंताले शिर और माते म्हणून सांगित. ओके. नेक्स्ट कसं असा आता भागवतम हाऊ भागवतम कंपाइल्ड, आमगेल पर्यंत भागवतम कशें आयिल्ले आमकां गोत आसा. भगवंत कृष्ण प्रत्येक भगवत गीता जेव्हा भागवतम सांगता की म्हळ्यार प्रत्येकाक मूल हांव, भौतिक करू ते आध्यात्मिक करू. भौतिक जगताक जो आध्यात्मिक जगताक भूमिरा पुनलो वायो तांतूं भितर सांगता भगवंत 7 चॅप्टरा भितर. तशी प्रत्येक हक्का वच्चे हक्का प्रत्येक आपूण हे 10th कॅन्टो भितर भगवंत 10th चॅप्टरा भितर भगवंत सांगता. तशीच श्रीमद भागवतम कशें आयल बाबा म्हण सांगल्यार फर्स्ट केन्ना आम्ही जीव लोकांक एक स्थान दिवक आशिल्ले. तशें आमी पळयले सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, आमकां स्थान दिवका म्हण भगवंतान कसं केले आपणे आप विस्तरण कंगेन कारुणकशाही विष्णू रूपात कारणा नदीत ओशनात न्हिदलो. थंयच्यान ताणें कशें केलें आपल्या केसाचे एक होल उरता न्हय थंयच्यान ताणें ब्रह्मांड तयार केले आणि ईच ब्रह्मांडा भितर ताणें प्रवेश केले. आणि आमगेल ब्रह्मांडा भितर ताणें प्रवेश केलो तो गर्भोदकशाही विष्णू. गर्भोदकशाही विष्णूले बोंबलिसान आईल तसले कमल फुलावेर ताणें फर्स्ट उत्पत्ती कोणाक केले ब्रह्माक उत्पत्ती केले. जेन ब्रह्माल उत्पत्ती जाली ब्रह्माक कसले कन्फ्यूज ब्रह्माक कळना कसले आपूण खंय आयला, आपणाक कर्तव्य कसले कसल्याक आपणाक भगवंतान हांगा हाडले आणि आपणाक कोण कित्याक म्हळ्यार एक भौतिक जगतात आमी पळयताची एक आवसू बापसू एक स्त्री आणि पुरुषाच्यान एक चेडा उत्पत्ती जाता जाल्यार हांगा हे उत्पत्ती करतलो एक पुरुष. नारायण म्हणयता आमी नर म्हण सांगल्यार पुरुष आणि यण म्हण सांगल्यार उदक. म्हळ्यार उदकांत न्हिदील आशिल्लो तसलो पुरुष. म्हळ्यार आमी कोणेच आमकां म्हळ्यार की भगवंताक आकार ना म्हणटल्याक आमी नारायणाचे अर्थची पुरुष आणि उदकांत न्हिदील पुरुष म्हण सांगत. पुरुष कोणाक म्हणटा आमी आकार असा एक पुरुषाला आकार असा म्हण आकार असा म्हणटा न्हय. तशा न्हू केन्ना ब्रह्माल केन्ना जन्म जाले कारण गर्भोदकशाही विष्णूच्यान तेन्ना तांणी कंप्लीट म्हळ्यार तांगेले ते कमल फूल वयर ताची दांडी आसता ते 14 प्लॅनेटरी सिस्टम हे आमकोटू गोसा. ते 14 प्लॅनेटरी सिस्टमात तांणी 3 पटी चक्कर केली. तांणी 3 पटी फिरली. तांणी हांव खंयच्यान आयला म्हगेल मूल खंय आसा हांव म्हगेल कोण खंयच्यान आयला पूण म्हण. तेन्ना तांकां तप म्हण कानात आयकले. तेन्ना तांणी तपस्या 1000 सेलेस्टियल इयर्स तांणी तपस्या केली. तपस्या केले नंतर तांकां भगवंताले दर्शन जाले. भगवंतान तांकां फर्स्ट श्लोकात म्हणटा तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यंती यस्सूरयः. तेन्ना भगवंत तांकां चतुर्श्लोकी भागवतम तांकां 4 श्लोका भितर तांकां एक उपदेश दिलो. हे कसले 2nd कॅन्टो भितर 9th चॅप्टरात 33, 34, 35, 36 हे 4 श्लोका भितर भगवंतान तांकां उपदेश दिता. तातूंत भगवंत सांगता तू कसं पळयते आस न्हय हे पहिले प्रत्येक क्रिएशनाक कारण हांव नाशी हांगा कसले मायसेल्फ नाशी नथिंग कसले जायना. आणि कसले हे भौतिक जगतात तू कॉज कसं जाता तयार जाता की इनहेल प्रत्येक कारण हांवची म्हणता न्हय की प्रत्येक तयार करच्याक बी आणि ताका अंत करच्याक बी कारण हांवची. आणि हांवूच सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून कृष्ण ताका हांगा सांगते आसा भगवंत. नेक्स्ट श्लोका भितर आणि कसल तू पळयत की प्रत्येक म्हाका रिलेशन जावन आशिल्ली हाका कसले भौतिक जगतात म्हणटा न्हय प्रत्येक आगू जावचे वच्चाक ಒಟ್ಟು कारण कृष्णची म्हण सांग. तशीच आमी पळयल्यार मात्र आमगेलें जीवन सार्थक जाता. ना जाल्यार आमी माया भितर वताची. हांगा ते कृष्ण सांगते आसा प्रत्येक भौतिक जगतात तू कसले आस की म्हाका संबंध जावन तू पळयल्यार तुका ताची रियालिटी कळटा जाल्यार हे हक्क रियालिटी आणि कसले तू
म्हाका नाशी तू पळयल्यार ते इल्युजन, जस्ट एक भ्रमे मात्र. तशें हांव हे काळका ते कसं तेमी एक भ्रमे म्हणटा न्ही, भ्रमा तशी उरतले म्हण सांगता. 35 तू सांगते असं, ए ब्रह्मा आयक, प्रत्येक ह्या युनिवर्सलात हांव कॉस्मोसा भितर हांव एंटर करता. आता आमी पळयलें हांगा कशी कारणदकशाही विष्णुत कडे गर्भोदकशाही विष्णुत कडे री नेक्स्ट कसले महाविष्णू. हृदया प्रत्येक लोकल हृदयात बी तोच बसला. तशें तो आपणाक आपूण विस्तरण करता. ते हांगा 35 श्लोकात कृष्ण सांगते असा. नेक्स्ट 36 श्लोकात भगवंत कसं सांगते म्हण सांगल्यार, जो परम ज्ञानी असाची, ट्रान्सडेंटलिस्ट असाची, आत्मज्ञानी लोक असाची, तांणी कसं करताच प्रत्येक हांतू तू कृष्णाक ताणे भगवंताक पळयताची. आणि ताणे ते भगवंताक पळयत निमित्त तांगेल प्रत्येक हे कसा सर्कमस्टन्स तांतूत आशिल्ले निमित्त तांकां आपूण अंतर आणि बाहीर दोन्ही खंयच्यान आपूण तांकां दर्शन दिता. तशें आमी भगवंता वयर फस्ट आमी विश्वास दवरका, भगवंता वयर श्रद्धा वयरी. अशी तो ब्रह्माक फस्ट लिव्हिंग एंटिटीक तो भगवंता खंयच्यान 4 श्लोका भितर उपदेश मेळ्ळे म्हण सांगताचे. नेक्स्ट हे ब्रह्मदेवालो अत्यंत प्रिय पुत्र कोण? नारद. नारद कसा असा, नारदा इतले एक सेल्फ रियलाइज सोल पूर्ण ना म्हणत. तांणी विवाह केला आणि कंप्लीट आपल्या जीवन नारायणाल अंतुतुची तांतू तांगेल स्मृतीत तांगेले गुणगान करच्यांतूच आपल्या जीवन तांणी हे केले. आणि कंप्लीट मस्त तांणी हंबल आशिल्ले, मीक आशिल्ले आणि मस्त सेल्फ कंट्रोल आशिल्ले निमित्त भागवतम कसं असा, ब्रह्मदेवान आपल्याला पूत नारदाक हे ब्रह्मज्ञान दिले, भागवतमाचे ज्ञान दिले म्हण सांगता. म्हळ्यार आमकां ब्रह्मज्ञान जावका जाल्यार भागवतम आयकुका जाल्यार आमकां कोणा म्हण करूका, नारद मुनी म्हणका आमकां वेल बिहेव, वेल मॅनर्ड, अगदी मीकनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेन्सावर कंट्रोल असल्यार मात्र आमकां भागवतम अंडरस्टँड जाता अशी म्हण सांगताची. आता सेम नारदा खंयच्यान आमकां आणि नेक्स्ट खंय पावले, आम्ही हे नारदा खंयच्यान व्यासदेवाक पावले म्हण सांगताची. नेक्स्ट पळोवया व्यासदेवाक कशी उत्पत्ती जाली. अशी व्यासदेवाक शक्त्यावेश अवतार, भगवंताल विंगड विंगड अवतार असाची, 24 अवतार. तांतू भितर वेद व्यास कसा असाची, शक्त्यावेश अवतार. भगवंत कसं करता, स्वतः केन येता नाल्यार एक गुरु रूपात किंवा अशी एक हाजी रूपात, एक शिक्षका रूपात तो येता. तशी वेद व्यास कसा असा, तांणी भगवंताले तांकां कृष्ण द्वैपायन कृष्ण म्हण सांगताचे. द्वैपायन कृष्ण म्हण सांगल्यार कृष्णा म्हणजे रंग आशिल्लो तांगेलो, जाल्यार एक गुरु रूपात तांणी आयली. हांकां सत्यवती आणि पराशर मुनी हांगेल खंयच्यान हांगेल उत्पत्ती खंय नदी मध्ये, यमुना नदी मध्ये तांगेले उत्पत्ती जाली. तशी तांगेले विवाह पहिले सत्यवतीले जाल्यार बी सत्यवतीले कसले एक तिगेले एक सतीत्व कसं असा, ताजी कसले तिगेले हे जालना. कित्याक की म्हळ्यार भगवंताक एक निमित्त जावक आशिल्लें, कोण जावक आशिल्लें तांकां कृष्ण ताका हे करच्याक. तशें हांव न्हू ते चेडूं कसो आसा ताका व्यास म्हण तांगेले बापाय नांव दिता पराशर मुनी. आणि ताका आपणाला वट्टू घेवन वचून वट्टू ज्ञान ताका व्यासदेवाक वट्टू दिताचे. मुखार पळोवया कशी व्यासदेवाक आता दिले नंतर एक व्यासदेवान कसं केले, वट्टू ग्रंथ बरयले, 18 पुराण बरयले, 109 उपनिषद बरयले, वेदांत सूत्र बरयले, महाभारत बरयले, वट्टू पुराण बरयली. इतलोट्टू बरोवन जाल्या नंतर म्हळ्यार तुमी लेखाची वेद व्यासान आपल्याला यंग एजच्यान बरोवचे स्टार्ट कन ऑलमोस्ट तांगेले वृद्धावस्था मेच्युअर तांणी हातूंत आयल्याचे. ते मेच्युरिटी आयले नंतर तांकां सॅटिस्फॅक्शन उरना. इतलोट्टू आपणान बरयले जाल्यार आपणाक मनाक एक समाधान मेळना. जशें हांगा माताजी लोक बसलेचे, आमी कसलेच एक घरात एक रांदप करता की कसले करताचे, आमकां मनाक गोत उरता ते कसकी समज जालें ना तातूंत. जाल्यार बाकी लोक म्हणटा ना ना बरें आसा म्हण समज, जाल्यार आमकां मनात उरता ना 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 हे कसकी हे कमी जाल्या, आपणान नेक्स्ट टायम ताका सम करका म्हणलें. तशीच हांगा वेद व्यासाक इतलोट्टू पुराण, इतलोट्टू वेद हे बरयले नंतर बी तांकां खुशी नाशिल्ले. ते एक कसं म्हणता का आत्मसंतोष म्हणता नव्हे, आत्माक तांकां संतोष नाशिल्ले, आनंद नाशिल्ले.
तशें हांव तांणी चिंतेत बशिल्ली, तांकां दिसले हे हांव म्हगेले गुरु नारद मुनीक सांगता म्हूण तांणी नारद मुनीक तांणी प्रार्थना केली आनी नारद मुनी तांगेल्या इतराक प्रकट जाले. तेन्ना हांगेले वेदव्यास आले. वेदव्यासाक विचारता तेणी कसल्याक तुका म्हाका आपयशिल्लें कसं कारण म्हणटा तेन्ना वेदव्यास म्हणटाची इतलो अट्टू बरयलें हांव गुरुवर्या जाल्यार म्हाका आनंद ना, म्हाका खुशी ना. कित्याक की म्हळ्यार अशें न्हय की भागवतम 18 पुराणां भितरय येता. 19th पुराण न्हय भागवतम. अशें म्हणत आमी की 18 पुराण जाल्या नंतर बी वेदव्यासाक कसल्याक आवश्यकता पडली भागवतम बरोवचे, भागवतम कंपायल करचे कसं आवश्यकता पडली म्हण आमी विचार आमगेल्या मनात येता. जाल्यार हांगा आमी पळोव येता की ते कारण न्हय. कित्याक की श्रील व्यासदेवान ऑलरेडी भागवतमात व्हेरी व्हेरी कन्सायज खंयकी एक मूल्यात बरयल्ले जे आमकां कोणाक ताजे बद्दल स्पेशली कोणू 18 पुराण वाचच्या वचनाचे, चार वेद कोण वाचच्या वचनाचे. जाल्यार तातूंत खंयकी एक कण बरयल्ले ताका स्पेशल कसले एक हे दिले नाशिल्ले. तशें हांव तांकां ते सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें, मनाक आनंद नाशिल्ले. तेन्ना तांगेले गुरु जाले तशेले नारद मुनी आपल्या बापसू खंयच्यान आयकलें श्रीमद भागवतम कसो आसा तांकां सांगताची ताचे माय दिताशें. पण तेन्ना कशी गुरु परंपरा भितर येता आशिल्ले. भगवंता खंयच्यान वट्टू आयल्यार सुद्दां एक गुरु आपल्या शिश्याक सांगचे हे अशें आशिल्लें. तेन्ना तांणी सांगताचे तूं श्रीमद भागवतमाक एलोबरेट कंगेन भगवंताल ते हे कसं आसा अमल पुराण बरें तेन्ना मात्र ताची तूं कंपोज केल्यार तुगेले आनी कसले दुसरे कसले बरोवका म्हणना. तशें हांव न्हू आमी भागवतमाचे 2nd श्लोक कसो आसा धर्म प्रोजित कैटवो अस्त निर्मस्तराणाम सता वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवधाम तापत्रयोन्मूलनम. खंयचे आमी धर्म प्रोजित कैटवो कसले आमी हे धर्म मेगेल ते हे मेगेल ते कसं हे विंगड आमी आमगेले घराण्यांत ते आसा हे आसा आमी करताची कसले करका म्हणना. जस्ट श्रीमद भागवतमाक आमी ताजे सेवन केल्यार पुरो म्हणले हे 2nd श्लोका भितर सांगता. तेची आता 18 पुराण कसले 18 पुराण तेच आमकां कैटव धर्मात कशी बाबा आमकां प्रत्येक कशी हे करताचे ते वट्टू आमकां शिकयतात. नाल्यार कर्मकांड एक्टिविटीज बद्दलच आमकां आसता ते भितर. तशें हांव न्हू लोकांक केन्ना केन्ना कसं जाता मस्त सेन्स ग्रेटिफिकेशना भितर वता. धर्म अर्थ काम मोक्ष 18 पुराणा भितर तेच आमी धर्म करचे, अर्थ कमोवचे, ताजे काम करचे आणि लास्टाक मोक्षा वच्चे आमी विचार करताची. जाल्यार श्रीमद भागवतम कसं आसा अमल पुराण ताका आमी सांधोवन आमगे जिवना भितर हाडका. हे जशें हे नॅचरल कमेंटरी ऑन द वेदांत सुत्रा म्हण सांगताचे. 19th पुराण ने 18 पुराणा भितर येता अशी म्हणलें आसा. हांग पळोवया नेक्स्ट कशी बाबा नेक्स्ट आता वेदव्यासान आता आमगेल पर्यंत येवका जाल्यार प्रत्येक परंपरेत आयिल्ले ते वेदव्यासाली पत्नी जावन आशिल्ली ती कोण जबाली ऋषील धुव. तांगेले विवाह जाल्या नंतर मस्त काळ तांकां चेडूं उरना जाल्यार तांणी दोगलोक मेळून मस्त तपस्या करताची. एक गुण्याड एक चेडूं जावो भगवंताल स्वरूपात म्हण तांणी हे केलें. तेन्ना चेडूं कसो जाता तिगेले गर्भात येता आनी विशेष म्हण सांगल्यार आमगेले युजली आमगेले हांगा 9 म्हयन्याक चेडूं गर्भाच्यान भायर येता आवयच्या गर्भाच्यान. जाल्यार हो चेडूं कसो आसा 12 वर्ष काल चेडूं आवयल पोटातू आशिल्लो. सुखदेव गोस्वामी तो भायर येवच्याक रेडी नाशिल्लो. तागेलो आन कसो आसा इतलो अट्टू भागवतम अभ्यास केला ताणें तो रिक्वेस्ट करता चेडूक यो चेडा भायर यो म्हण सांगून. तो म्हणटा ना हांव येना, हांव येवंगेन हांगा मायात फसतलो, हांव येना. हे सेम थिंग आमी कपिल मुनी आणि देवाहुती हांतू भितर पळयतात. कपिल मुनी कशी सांगता चेडूं कशी अवसूल पोटातू अशी उलटा लटकून नमस्कार मुद्रात येता उरता आणि भितर बसून तो भगवंताल प्रार्थना करते उरता. हांव म्हाका भायर आयल्या नंतर तुगेली भक्ती करता, म्हाका एक पट हांगच्यान भायर काड म्हण. सुखदेव गोस्वामी कसले तागेले विशेष म्हळ्यार तो भायर येवच्याक तयार ना. कित्याक की म्हळ्यार हांगा भायर आयले माया जगतात आपूण फसतलो म्हणले तो सेल्फ रियलायज्ड सोल. तशें हांव न्हू म्हळ्यार तेन्ना वेदव्यासाक मस्त चिंत जाता. आनी एक विचार करा तुमी 12 वर्ष एक स्त्री आपल्याला गर्भवती जावन उरचे एक 9 म्हयनेचे कावसूक कितलो त्रास जाता केन्ना आपूण बाळान जाता म्हणल्यार जाता. तुमी तिगेले एक हे विचार करीत बायलील हे दुःख पळोवचें हांवें अशी सीधा वेदव्यास कसं करताची कृष्णा लागीं वताची. कृष्णा कोण सांगताची कृष्णा तूच येवन म्हाका सहाय करूं शकता म्हळ्यार. तेन्ना कृष्ण येवन जबालील ते दुवेल पोटात तांगेले पत्नील पोटात वेदव्यास जाले आशिल्ले त्याचे चेडा कण उलयताची म्हणटाची हे चेडा तूं भायर यो तूं काही हांव तुका अश्युरन्स दिता तूं खंयचे मायात फसना.
तू भायर यो, तू यो हांगा म्हण तेन्ना ते चेडू आवयल पोटाच्यान येता, जन्म जाता आणि जन्म जाल्लेच 12 वर्साचे की 16-15 वर्साचे अशी युवक आणि कसले वस्त्र अंगार कसले तांगेले वस्त्र नाची सुंदर तांगेले केस गुले कुरळे कुरळे केस सुंदर मुख कमल आंगा कलर कशी कृष्णाल कलर श्यामल वर्ण तशें ते श्यामल वर्ण आशिल्ले ते सुंदर बालक कसं आसा सर 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 वते आसा घराच्यान एक क्षण बी आवय लागी बापाय लागी पळयना तो खंय आपूण मायात फसतलो म्हण आणि वेद व्यास बाप पुताल म्हापशान धांवते आसा अहो बता राब राब वत नाका तुका मुंज करता तुका वेद ज्ञान दिता वत नाका पुता हांव कितले दिवस तुगेलं हे करच्या लागला वत नाका म्हण तो बापसो धांवते आसा आणि चेडू धांवचल्लो मुखार मुखार वते आसा वते असताना थंय नदी भितरी काही स्त्री कसं असाची स्नान करते असाची तांणी सुखदेव गोस्वामी पळयताची पळोवन तांणी पळयताची आरामाने न्हाते असाची आणि सुखदेव गोस्वामी थंयच्यान पास जावन वताची म्हापशान कोण आसा वेदव्यास बी पास जाताना तांणी वट्टू आपणे आप वट्टू कवर करून घेतले आंग वट्टू धापून घेतले तेन्ना वेदव्यासाक आश्चर्य येता मेगेल यंग पूतू तांणी ताण वतना हानी वट्टू ओपन कसले तांणी आरामात नाते आशिल्ले कसले एक मर्याद नाशी आणि आपूण जेन्ना वच्चा लागलो तेन्ना आपणे आपण उठलो कवर करून घेतले कसं हाचे एक रहस्य कसले म्हूण सीधा वेदव्यास तांकां विचारताची पळय मेगेल पोतू तरुण पोतू आणि हांव वृद्धावस्थेत आयला म्हाका पळोवन तुमी आपणे आप कवर करून घेतले जाल्यार पुताक पळोवन तुमी तशें केला न्हय कारण कसले म्हण तेन्ना ते स्त्री लोक म्हणटाचे तांकां कित्याक कितले तांगेले विचार की म्हळ्यार तांणी म्हणटाचे हो सेल्फ रियलायज सोल ग्रहस्थ धर्माचे कसले तांगे तो टिंट ना एक चेडू 16 वर्सां चेल्लो उरल्यार बी एक सांज चेडू आवयक पळय ताका दूध पिवोवचें ताका हेजिटेट करतवे ती ना तशी ते चेरडाल एक हे आस की तशी तो खंयचे माय ना ताच्या तोंडात मायाचे एकदम प्युअर सोल तो सेल्फ रियलायज सोल ताका पळयला आमकां चेरडाक पळयला तशी बॉर्न चेरडाक पळयला तशी आमकां फील जाले तशें आमी कसले हे केले ना तू तशें तू ग्रहस्थ तेन्ना वेदव्यासाक कळता आणि तो आनीक पुतान म्हापशान धांवते आसा जाल्यार हो सुखदेव गोस्वामी एक क्षण बी राबना तेन्ना तो आपणाक शिष्य लोकांक आपयता म्हणटा पळया हो आनी कशें वते आसा न्हय थंय तुमी तांगेल एदराक थंय मुखार खंय तरी वचून तुमी भागवतमाचे पठण करच्या लागा म्हणते ना तांणी वट्टू शिष्य लोक वचून ते खंयची वेद सुखदेव गोस्वामी चमकते आस की हे ब्रह्म वैवस्वत पुराणात जे उल्लेख आसा ते चमकते असताना तांणी हे करताचे ताजे रिसायटेशन करचे लागता भागवतमाचे केन्ना रिसायटेशन करचे लागता की तेन्ना सुखदेव गोस्वामी गक्कने राबताचे आनी येवन विचारताचे हे तुमी वट्टू सांगते आसा न्हय हे खंय शिकूल तुमी कोण सांगल तुमकां म्हणते ना अशें आमगेले गुरून सांगले म्हणते ना म्हाका बी आयकू का म्हणते ताका वापस घेवन येताची अशी सुखदेव गोस्वामी वापस आपणाले घराक येताचे आवसू बापसू कोण येताची आणि वेद व्यास तांकां कस उपनयन करचकी हे करचकी संस्कार करचकी कर न्हू तांगेली इच्छा उरता की आपणाला पुताक भागवतमाचे शिक्षण दिवका आणि ते वेद व्यास कसं करताचे आपणाला पुताक पुरा एक हे दिताचे तांकां ज्ञान दिताचे तशें न्हू ज्ञान घेतले नंतर बी सुखदेव गोस्वामी घरात उरनाची परिव्रजकाचार्य म्हळ्यार तांणी एक स्थळाच्यान दुसऱ्या स्थळाक फिरत उरचे फिरन प्रत्येक आपल्याला मेळील तसं जीवाक भगवंताल विशयातू बोधन करचे आणि श्रीमद भागवतमात अशें वर्णन येत की म्हण सांगले रे सुखदेव गोस्वामी एक घरातू कितले वेळ राबता आशिल्ले गाईले दुधा धार पडत न्हय तितले वेळ तांणी एक घरा राबता आशिल्ले आणि ते घरात चड वेळ राब नाशिल्ले तांणी कित्याक की म्हळ्यार तांकां कोणाले अटॅचमेंट जावचे नाशिल्ले तशें न्हू आनी नेक्स्ट घराक वता थंय बी कित्याक तांणी अशें म्हणटाची इतलो व्हड परिव्रजकाचार्य ओन्ली भिक्षाटणे खातीर घर घर फिरता आशिल्ले नाही अशी सुखदेव गोस्वामी असले परिव्रजकाचार्य कसं करताची प्रत्येक ते घरात आशिल्ले गृहस्थ लोकांक तांकां आत्मज्ञान दिवचे खातीर ते लोकांक संपर्का भितर येताचे जस्ट ज्ञान दिवचे खातीर मात्र आनी थंय एक क्षण बी तांणी राबनाची तितले तितले दिते दिते तांणी मुखार वताची तांगेले भगवंताले एक ग्लोरीस ते पुरा करून तांणी कॉन्स्टंटली वर्ल्डाक तांणी हे करचे तांगेले काम उरता म्हण तांकां परिव्रजकाचार्य म्हण सांगताचे नेक्स्ट आमकां आमगेल पर्यंत हे भागवतम कशें आयले म्हण आमी पळोवया वटलोका गोत्सा
पंच पांडव केन्ना कुरुक्षेत्र युद्ध जाता पांडव लोक 5 पांडव सोडून बाकी लोकाल वट लोकाले वध जाता हा इवन द्रौपदीले 5 चेडू तांगेल सुद्दां वध जाता नेक्स्ट अर्जुनालो पूज जावन आशिल्लो तो अभिमन्यू अभिमन्यूले हातूंत कुरुक्षेत्र युद्धा भितर तांगेल मरण जाले नंतर तांगेल पत्नी जावन आशिल्ली उत्तरे ना उत्तराल गर्भा भितरी तागेले चेडू गर्भिणी उरती गर्भवती उरता तिगेल पोटात भरील गर्भिणी आणि तेन्ना ती तशावन तिगेल पोटात लास्ट हे पंच एक पांडव लोकाले लास्ट एक वारसुदार कसा आसा ते उत्तरेल गर्भा भितर उरता हे कोणाक कळता फर्स्ट कसं करतो अश्वत्थामा ते 5 पांडव लोकांक मारले नंतर उपपांडव लोकांक मारले नंतर तांणी पांडव म्हणून लेखून तांकां मारतो जाल्यार ताका ते रोष ते रागू ते एक हे वतना तागेले ताका कसं दिसता एक लास्ट आता उत्तरेल गर्भात तांगेले एक वारसुदार आसा ताका आपूण नाश करता म्हणून ब्रह्मास्त्र तिगेल प्रयोग करता तिगेल गर्भावेरी जेन्ना तिगेल वयर एक गर्भास्त्र हे गर्भावर केले तेन्ना समय कसा उरतकी म्हणून सांगले रे कृष्ण ಒಟ್ಟು युद्ध भूमी ಒಟ್ಟು जाले नंतर वटलोका कणेक हे घेवन वटलोका कंच्यान ಒಟ್ಟು हे घेवन तो वापस वते उरताचे द्वारकाक वापस वचका म्हण तेन्ना ती थंयच्यान रडत 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 धांवन येता उत्तरे ता कृष्णा हे भगवंता राब राब वत नाका म्हण सांगता ती कृष्ण विचारता कसं जालें तुका म्हण तेन्ना कृष्णा मेगेले केन्ना मेगेले पती मेगेले पतील केन्ना हत्या जाले तेन्ना हांव आत्मदाह करचे आशिल्ले तेच अग्नी भितर हांव प्रवेश करचे आशिल्ली जाल्यार हांव गर्भिणी आशिल्ले मेगेले पोटात एक चेडू वाडते आशिल्ले हांगेल वारसुदार ते फक्त ते वारसुदारा खातीर हांव जीव मेगेल घट्टधन आशिल्ले आजी ते चेडा वयर संकट आयल्या तुवें ताका रक्षण करता म्हण तेन्ना कृष्ण कसं करता अंगुष्ट रुपात सान अंगुष्ट रुपात तिगेल गर्भात तो प्रवेश करता आणि प्रवेश केले तशी 4 हँडेड फॉर्मात तो वचून घेना ते ब्रह्मास्त्राक नाश करता आणि हे चेडू सान चेडू कसा असा आवयल गर्भात आशिल्ले ते समज जावन ते चेरडाक भगवंताक पळयत ते दर्शन घेता भगवंताल पाय धन तांगेल मुखकमला पर्यंत कंप्लीट दर्शन घेतले उरतानी अशें एक घटण जाता आणि परीक्षित हे कसले ते गर्भातलो चेडू कसा असा ताजे रक्षण जाता केन्ना चेडू गर्भाच्यान आवयल गर्भाच्यान हे भौतिक जगताक येतकी तेन्ना हे युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट तेन्ना चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज कसं करताची मस्त इतले ब्राह्मण लोकांक मस्त लोकांक आपोवंक घेन याग यज्ञ दान ಒಟ್ಟು करेशिता चेडा खातीर आणि जात कर्म करेशिताचे फक्त कंप्लीट भागवतमातू ते कंप्लीट वर्णन असा कसकस तांणी जातकात कसकस असा म्हणून सांगले इवन परीक्षित महाराजाला मरणा बद्दल सुद्धा तांतू सांगिल्ले असा ब्राह्मण लोक विप्रा कंच्यान अशी येता तेन्ना हे परीक्षित महाराज केन्ना तांकां वटलोक तांगेले बापसू पडपोत्र आपल्या हाका युधिष्ठिर महाराज विष्णू गाथा म्हूण नांव दिता विष्णू गाथा म्हूण नांव दिल्यार हे चेडू जेन्ना चमकूच म्हळ्यार तेशी क्रॉल करचे लागता धिमकूल घालचे लागता प्रत्येक लोकाले कोणाला धोती उरती ओडचे आनी तांकां तोंड पळोवचे ओडचे तांकां तोंड पळोवचे हेच काम ताका परीक्षण करते उरतो तशें ताका परीक्षित म्हूण नांव पडटा मुखारी पंच पांडवाले एक हे जाले नंतर परीक्षित महाराज युद्ध सम्राट जाता युधिष्ठिर महाराजा नंतर आणि अशी म्हणता की म्हळ्यार परीक्षित महाराजा कालात खंयचे एक पाप कर्म नाशिले खंयचे एक वेश्याग्रह की आमी म्हणता नव्हे हे खंयचे एक इंटॉक्सिकेशन की ना रामराज्यशी आशिल्ले परीक्षित महाराज इतले पुण्यजीवी आशिल्ले कंप्लीट तांगेले इवन तांगेले प्रजा लोक सुद्दां ना मस्त आनंदात आशिल्ले अशें म्हणटाचे एक दिवस कसो जाता परीक्षित महाराजाक हे खेळच्या गेलो हंटींग करच्या गेल्लो होतो बेटे खेळच्या गेल्लो उरताचे रानाक गेले तेन्ना अशी तांणी रानात फिरत हांगेल हानी कितली की मुखार येताचे आनी तांगेले बरोबर आशिल्ले वटलोक मागशार उरून वताचे तेन्ना परीक्षित महाराज कोण उरना आनी तांकां तेन्ना तांणी मस्त थकील उरताचे आनी तांकां ताण लागिल्लो उरता भूक लागिल्ली उरता तिन्नी एकापटी मनशाक केन्ना जालें तेन्ना तांगेलें मन विचलित जाता हांगा पळोवं आमी केन्ना आश्चर्य जावेत परीक्षित महाराज असले सेल्फ रियलायज सोलाक हे रागू हे वट्टू कशें आयले बाबा हे वट्टू कृष्णाले हे
कृष्णाला ಒಟ್ಟು प्रत्येकाक सर्व कारण कारण प्रत्येकाक जावचे कृष्ण कारण केन्ना तांकां दूर एक परीक्षित महाराज एक आश्रम दिसता ऋषीला आश्रम थंय तांणी वताचे ते ऋषी शमिकाल आश्रम उरता शमिक ऋषीले शमिका ऋषीला आश्रमात तांणी भितर वताची केल्यार थंय ऋषी कसा असा दोळ ओपन उरता तांगेले जाल्यार तांणी तपश्चर्यात बशिल्ले उरताचे तांणी आपयताची हे ऋषीवर्या म्हाका ताण लागल्या म्हाका थोडं उदक दी म्हाका थोडं उदक दी म्हणून तेन्ना ऋषी तांणी शमिक ऋषी कंप्लिटली तांणी एक ट्रान्सडेंटल ट्रान्सात आशिल्ले निमित्त तांकां हे परीक्षित महाराजान आयिले तांणी उदक मागिले कसले तांकां ताजे गोतूर ना तेन्ना हे तान भूक हे लागील हातूंत तांकां कोप येता ते क्षणिक कोपात कसं करता की म्हणल्यार परीक्षित महाराज थंय एक मन पडिल्ले आशिल्ले एक सर्प उरता तू म्हाका एक जीवन तू सुद्धा तू मेलील एक बॉडी टाइप तू बिहेव करच्या लागला नाही म्हणून तांणी रागान ते सर्प काढून शमिक ऋषी गळ्या घालून थंयच्यान वताचे आणि हे कार्य तागेले एक पूत उरता 7 वर्सां चेडूं तागेलें नांव श्रृंगी म्हणून ते श्रृंगील एक मित्र उरता सखा तो पळयता तो पळोवंक न्हू धांवन वचून श्रृंगी कडेन सांगता श्रृंगी श्रृंगी अशेंच जालें आनी तो महाराज एक लायलो आनी ताणें तुगेले बापयले गळ्या भितर मल्ली सर्प घाला म्हणून तेन्ना श्रृंगी रडत रडत धांवन येता आनी बापयले ती पळोवंक येना जोर जोरान रडच्या लागता हे एक पापी एक हाण कशी बाबा एक हातूंत मस्त सुंदर वर्णन आसा एक घरा भितर एक सुणे आयल्यार कशी बाबा अपवित्र जाले तशीच एक क्षत्रिय राजान एक ब्राह्मणाले हातू भितर घुसूंक येना मेलील सर्प मेलेल बापसूल पोट गळ्याक घालले म्हण तो रडच्या लागता रागान श्राप दिता 7 दिवसात तो महाराज कसा असा परीक्षित महाराजाले तक्षका कंच्यान तागेल चाबून तो स्मरण वचू 7 दिवसात म्हण श्राप घालतना शमिक ऋषी दोळ उगडता शमिक ऋषी सांगता हे पुता कसं काम केलं तुवें कसं मूर्खतन केले आज परीक्षित महाराज तसल राज आशिल्ले निमित्त आम्ही आजी आरामातो तपस्या करते असाची कसले भय नाशी आणि तू तसल महाराज आमका आमगेल रक्षणा खातीर आसा म्हणल्यार आता देव धर्म वट्टू चलते असा तू अश कशी केले चूक केले तू मस्त आता तू शाप तरी दिवन जाल्या म्हणून ताबडतोब आपण बाकी शिष्याक आपयतो आणि तुम्ही ताबडतोब वचाची परीक्षित महाराजा कणा वचूंक गेलं हे विषय ताका सांगा म्हणतेना ते ऋषी तागेले हे लोक येऊन परीक्षित महाराज सांगतात आणि परीक्षित महाराजाले पळया दुसऱ्याक कोणाक सांगेल उरल्यार तांगेले कसं अवस्था तशी जाल्यार परीक्षित महाराज कोण सेल्फ रियलाइज सोल तांकां ಒಟ್ಟು गोत्सा तांणी कसं केले पूरा आपल्या राज्य ಒಟ್ಟು तांगेले 4 पूत ओड पूत जनमेजय ताका राजस्थान ಒಟ್ಟು दिवन ಒಟ್ಟು आपण कशाय साधं वस्त्र धारण कंगेन आपल्याला एक गुरुजना ಕೊಟ್ಟು घेऊन कळता की सुखदेव गोस्वामी म्हणले का सेल्फ रियलाइज सोल असा ताके कडच्यान आपण भागवतम ऐकून आपण ऐकते भगवंताले का विषय ऐकते आपण प्राण त्याग करका म्हणले तांगेल मनात येता आणि त्यांनी सीधा कसले विचार करण्याशी थंय वचून बसताची आणि फर्स्ट क्वेश्चन त्यांनी विचारचे सुखदेव गोस्वामी म्हणारे सेकंड कॅन्टो भितर येते की त्यांनी म्हणताची की हे मुनिवर्या म्हाका सांगाची जो मनुष्य देह त्याग करते असा तागेल कर्तव्य कसले ताण कसं करका म्हणले फर्स्ट क्वेश्चन आणि सुखदेव गोस्वामी मस्त आनंद जाता की हे तू राजन हे क्वेश्चन कसं प्रश्न कसं विचारतेस की हे तू केकल्याक नाही पूरा हे जनरल सामान्य लोकांक बी हे अन्वय जावत आशिल्ले प्रश्न तू उपयोग जावत असेल प्रश्न विचारते असा हांगा मी पळोवेत हे महाराज परीक्षित आणि सुखदेव गोस्वामी लेख हे तांगेले कथा वाचक आणि कथा सांगतलो तांगेले एक युनिक कित्याक की म्हळ्यार महाराज परीक्षित कसा असा करेक्ट राईट पर्सन कशी भगवंताले पोटात आवसूल पोटात असताना सुद्धा आवसूल पोटासन बाहेर आले सुद्धा ना खंयचे मायाक फशिल ना तांणी आणि तांणी एलिजिबल पास टाइम ऐकुच्याक म्हणून आम्ही आता नवविध भक्ती भितर श्रवणम म्हणताना आम्ही परीक्षित महाराजाले उदाहरण घेताची आणि कीर्तनम म्हणतेना सुखदेव गोस्वामीला मी करता आणि सुखदेव गोस्वामी असले राईट पर्सना खंयच्यान आम्ही ऐकुच्याक आम्ही हे भाग्यवान आणि आशिले अशी म्हणताची आता पळया सुखदेव गोस्वामी खंय एक घरात एक क्षण बी राब नाशिले जाल्यार तसल सुखदेव गोस्वामी परिव्रजकाचार्य तांणी एक शांत भितर जेन्ना परीक्षित महाराजाक तांणी रेडी जाले 7 दिवस 7 रात्र तांगे लायफात फर्स्ट टाइम उरतले तांणी एक जाग्यार बशिल्ली तांणी कसं केलें पुरा यशानु कथा कृष्ण कथा कसा असा तांणी कंप्लिटली
परीक्षित महाराजाक सांगले हा तशी म्हणतात तांगें कन्वर्सेशन मुखार आमी पळयत वेद व्यास कसो आसा कितले तांणी करुणामयी म्हण पळयत आमी वेद व्यासान इतली वर्स गुरु परंपरे भितरीच आपणाले पुताक हे वट्ट ते परंपरेत गेले जाल्यार वेद व्यासाक गोत आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार वेद व्यासा जन्म केन्ना जाता हाचे द्वापर युगाचे अंत जाते 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 असताना तांगेले जन्म जाल्लो तशें हांव तांकां गोत्सा मुखारी आतां कलियुग येवचें आसा 5000 वर्सां नंतर कलियुगा भितर आयिल्ले तेन्ना लोकाल कसो अवस्था ते श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टो भितर वट्टू ते हे लोक आसा ऋषी लोक कशे कशे क्वेश्चन क्वेश्चना भितर एक क्वेश्चन येता तांचे भितर की कशी ताजे पयलीं विचारतात आनी की कलियुगाचे लोकांले शॉर्ट लिव अनफॉर्च्युनेट आनी केन्ना तांणी डिस्टर्ब उरताचे ते लोकांक कसो जातले म्हणले क्वेश्चनाक हांगा वेद व्यासान पयले तयार करून दवरल्या तांणी कसो करताची इतली वर्स आतां लिखित रुपा भितर तांणी हाडले लिखित रुपात हाडचे खातीर तांणी कोणाक चूज केले गणेशाक चूज केले गणपतीक चूज केले आज बी आमी पळयत भद्रिका आश्रमात वेद व्यासाल व्यास गुफा एक आसा आनी एक गणेश गुफा म्हण आसा ते अजुनूय डिस्टन्स जाता तेन्नाच लोकाल एक हे आमी कल्पन करूं शकनाचे आनी वेद व्यासान ते तांणी ताजे हे सांगते गेले आनी गणपतीन कसं केले पुरा ते बरोवन काडले तर अशें म्हणटा तशें हांव न्हू वेद व्यासा निमित्त आमकां हे आमचे मेळ्ळे आमगेले कडेन एक लिखित रुपा भितर मेळ्ळे मुखार लिखित रुपात मेळ्ळे नंतर हांगा अथॉरिटी ऑफ भागवतम श्रीमद भागवतम थोडे लोक मायावादी फिलॉसॉफी लोक असं म्हणतात की म्हण सांगल्यार हे व्यासदेवान केल्ले कोणखे मॉडर्न हांचे भितर क्रिएशनात ओपदेवा म्हणल्यान केल्ले अशें म्हणटात हाका एक परफेक्ट हे उदाहरण की म्हळ्यार श्रीधर स्वामीले कमेंटरी कसं आसा ताका चैतन्य महाप्रभू सुद्दां मान्यता दिल्ली आसा आणि श्रीधर स्वामी कसं म्हणता की म्हळ्यार हे श्रीमद भागवतम कसं आसा ओल्डेस्ट पुराणा फर्स्ट श्लोका तेने लास्ट सांगताने सत्यम परम धीमहि ते गायत्री मंत्र ते खंय येता मत्स्य पुराण कसं आसा ओल्डेस्ट पुराणा आणि हाजे पद्म पुराणात बी हाजे वर्णन येता श्रीमद भागवतमाचे आणि हाजे कशी हायेस्ट लेवल तांचे भितर व्रतासुराल विषय येता व्रतासुराल हे वट्टू जाल्ले सत्य युगात तशें हांव न्हू व्रतासुराल हांचे भितर नारायण कवचा कशें सांगूंक घेवन तांणी आपणे आपूण भगवंताले असुर असल्यार सुद्दां ना असुर तांकां देह मेळ्ळ्यार सुद्दां तांणी कशें केले आनी अशी भागवतम हेचे हातूंत आयले म्हणणे हाजे पयलीं बी वेदव्यासा पयलीं बी भागवतमाच उल्लेख आसा गौतम ऋषीन अंबरीश महाराजाक सांगल्या तशीच मैत्रेय ऋषीन हाका कोणाक आमगेल्या वेद हांकां सांगिल्लें आसा ते शेवटू हांगेले विंगड मैत्रेय ऋषी खंयच्यान मेळ्ळ्या अंबरीश महाराजाक आमगोसा अंबरीश महाराज निरंतर जावन रेग्युलर जावन श्रीमद भागवतम तांणी अभ्यास करता आशिल्ले तशें हांव तांकां हे मटिरियल बॉन्डेजच्यान बी तांकां मुक्ती मेळ्ळी अशें म्हण सांगता आनी आमगेले स्कॉलर आचार्य जावन आशिल्ले तसले जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती वल्लभाचार्य आनी वट्टू म्हणटाची की हे हाका खंयचे समय ना श्रीमद भागवतमाक आनी चैतन्य महाप्रभू बी सांगताच की म्हळ्यार भागवतम कसो आसा हे आमी मस्त सिरियसली घेवका हाका आमी आमगे जिवना भितर हाडन आमगेले ट्रान्सडेंटल भगवंताल मेसेज कसो आसा आमी ताका आयकूंक घेवन आमगे जीवन सार्थक करून घेवका अशी म्हणटाचे हे श्रीमद भागवतम कसो आसा अशी गुरु परंपरे भितर आयल्या एवं परंपरा प्राप्तम कृष्ण म्हणटवे कृष्णा खंयच्यान ब्रह्मदेव ब्रह्मा खंयच्यान नारद खंयच्यान व्यास कडेन अशी वट्टू गुरु परंपरेत आज आमी प्रभुपादाल निमित्त हे भागवतम कसो आसा आमगेल पर्यंत आयल्या हे हांचे भितर इवन आज सुद्दां ना प्रत्येक इस्कॉन टेम्पला भितर आमी गेल्यार मंगळ आरती दर्शन आरती जाल्या नंतर 1 तास भागवतम प्रभुपादान अशी एक हे दिल्ले आसा आदेश दिल्ले आसा की म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार रोड सांसन सेंटरा भितर कोणच लोक उरनाचे जाल्यार कोणू ना जाल्यार सुद्दां 1 तास भागवतम करका म्हण अशी एक स्ट्रिक्ट रुल्स करून दवरल्या तुमी सुद्दां ना तुमकां भागवतम आयकूका म्हण जाल्यार खंयचे तुमगे लागीं आसले तसले इस्कॉन टेम्पला गेल्यार तुमकां भागवतमाचे आस्वादन करीत डेली भागवतम उरता प्रत्येक इस्कॉन टेम्पल जावं खंयचे सांज सेंटर उरल्यार सुद्दां ना उरता तशें हांव न्हू हे कसं सांगता हे हाका आमी आतां 3rd श्लोका सांगले
रायपन फ्रूट मॅच्युअर फ्रूट हा ते म्हळ्यार खंयचे एक पोपट कसा असा गिळी हा पोपट कसा कसा कच्च्या फ्रुटाक खायना ते कसं करता फुल रायपन जाल्ले फ्रुटाक खाता आणि हे वेदव्यासाने दिल तसले कंप्लीट तांगेले मॅच्युरिटी दिल तसले फल तशावन रसमालयम म्हणलं आसा हे श्रीमद भागवतम म्हणले आम्ही ताका ते फ्रुटाक सॉल काड बी काड उडेस कसले करका म्हणना जस्ट श्रीमद भागवतम म्हणले कसले रस जशी आंब्या रस पिवच्या कशे कशे आस्वादन करीत ने तशें आमी आस्वादन करीत आमकां इतलेच एलिजिबल उरका आमी ते आमकां ताजे वयर श्रद्धा उरका आणि नारद मुनी म्हणका आमकां आमी हंबल उरका वेदव्यासा म्हणके एक हें उरका आणि प्रभुपादाल आमकां कृपा आमगेले वर जाल्ले आसा तशें आमी वट्टू मस्त एक भाग्यवान जीव आम्ही हे परंपरेत आसाची तशें आमी भागवतम कसं आसा सिरियसली घेवका म्हणले हे आणि आज आमी कसं हे भागवतम आज आमकां सांगच्या की 2 शब्द आमी उलोवच्याक आमी एक फावल्याची म्हण सांगल्यार ते प्रभुपादाल निमित्ताची अशी एक भागवतमाचे कंपाईल अशी जाले म्हण सांगून मेगले एक शब्दाक हांगा हांव विराम दिता हरे कृष्ण